दरवर्षीप्रमाणे कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी दसऱ्याचो उत्सव जाता, रवनाथ भूतनाथाचो. त्या उत्सवाक सम्मिलीत जावपाक खूब आनंद जाता. दरवर्षी तांचे कृपेन ह्या उत्सवाक पावप जाताच. ह्याय वर्षी आतां कौल प्रसाद दिल्लो आसा. लोकांची श्रद्धेचो एक मोठें स्थान आसा. फक्त गोंयांतसूनच न्ही, गोंया भायरसून सुद्दां लोक ह्या उत्सवाक येतात आनी आपलो कौल प्रसाद आनी रवनाथ भूतनाथाचो आशिर्वाद घेवन वतात. हांव देव रवनाथ भूतनाथा कडेन मागता की ताणें अशेच आशिर्वाद सगळ्यांक दिवचे, सगळ्यांचें कल्याण करचें आनी गोंय आनी देशाक अशाच पद्दतीन सुख समृद्धी दिवची अशें हाजे कडेन मागता.